कंप्लेंट आमकां मार्चान कंप्लेंट आयिल्ली आनी म्हणून आमी एज पर प्रोसिजर स्कुलाक आमी ती कंप्लेंट धाडली आनी कॉमेंट्स घेतले. जेन्ना कॉमेंट्स आयले तेन्ना त्या स्कुलान एडमीट केलां की आमी इतलो एमावंट भुरग्या कडल्यान घेता. आनी एडेड स्कूल किंवा अनएडेड स्कूल डायरेक्टराच्या एप्रुवला शिवाय कांयच फी चार्ज करूंक शकना. आनी हे तर एडेड स्कूल फी घेवपाकूच शकना. आनी ही गोश्ट आमी CM सराच्या निदर्शनाक हाडली. सो CM सरान म्हाका गो अहेड दिलो की ते एक्शन घे. आनी थंय ताणें लोकांक सांगलें की लोकूय म्हणून पयशे दितात. गव्हर्मेंट स्कुलांनी जेन्ना भुरगे शिकता तेन्ना आमी कांय पयशे घेना, खंयचेच तरेचे पयशे घेना. वयल्यान जाता तितल्यो गोश्टी फ्री दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. एडेड स्कुलाकूय ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी दिता. पूण तरी आसतना पेरंट्स अमक्याच स्कुलान वतात म्हणून ती स्कुलां ह्या हाची गैरफायदो घेता. आनी म्हाका म्हणजे त्या खातीर CM सरान अपील केलां तें एकदम बरोबर आसा की जर कोणूय फी बी घेता अनऑथोरायज्ड डायरेक्टर, आमी क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिल्ली आसा कितें फी डायरेक्टरेटान एप्रूव केल्या ती नोटीस बोर्डार मारपाक जाय. सो एक्स्ट्रा कितेंय जर पे करपाक लायता जाल्यार कंप्लेंट करची. CM सरान सांगलां त्या प्रमाणे आमी डेफिनेटली एक्शन घेतले एज पर रूल. हातूंत कोणाक टार्गेट करपाचो प्रश्नूच येना. इल्लिगल कितें आतां कोणूय करूं ताचेर एक्शन घेवपाची आमची ड्युटी आसतली. रेकग्निशन पासून विड्रॉ करपाचें, सस्पेंड करपाची ऑथॉरिटी डायरेक्टराक रुलान आसा.